Don't say borla Don't need our shelter Moche ang dukole Solo moche bogne Kakut mochiko Kakut mochiko Kakut mochiko Kakut mochiko Saiba सगळ्यांक तुमकां देव बरी सांज दिवं तुमकां देव आनी माई मोगाचो येवकार तुमकां आयचे हे खुर्साचे वाटेक आनी हे पवित्र मिसाचे भेटेक आयच्या ह्या मिसाचे भेटेन आमी खरीत भाशेन आमची जण एकल्याची मागणी देवा मुखार दवरुया आमेलिया डिसुजा आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता ताचे पासत आमी मागुया हेर सगळी आमची मागणी ह्या वेळार देवा मुखार दवरुया आमची गोवा असेंब्ली ह्या दिसांनी चालू आसा आमचे आमदार मंत्री जे आसात आमचे पासत कायदे करतात तांचे पासत मागुया बरे ते निर्णय तांणी घेवंक आनी जे चुकीचे आसा ते फाटी घेवंक ही सगळी आमची तेसावा मुखार दवरून आमी हे मिसाचे भेटेन आनी हे खुर्साचे वांटो घेतले हांव बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं प्रिच्या भाव भयणीनो देव जायते पावटी आमचे बराबर ना असो दिसता भोव करून जेन्ना आमचे भोंवतणी एक अवघडायो उब्यो जाल्ल्यो आसात आनीक आमचे बराबर आसलेले मनीस आमचेर आड वेतात हें आमच्या मनान दवरुया जायते पावटी घडये आमकांय त्रास जाल्यात जायते पावटी घडये आमच्याच मनशांनी आमकां फटयल्यात असले सगळे मतीन दवरून एक पवित्र खुर्साचे वाटेन आमी आतां प्राचिताच्या मनान वांटो घेवया पयलें स्थान जेजूचेर मरणाचें फर्मोण मारतात पोरनिपाट आनी नमस्कार तुका करता हांव सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलो न्हू सगलो संवसार तो दीस पास्काचे तयारेचो दीस आसलो सुमार 2 पार जाल्लो पिलातान जुदेवांक म्हणलें हो पळयात तुमचो राजा ती आड्डूंक लागली ताका नाच कर ताका खुर्सार मार पिलातान तांकां म्हणलें तुमच्या राजाक हांव खुर्सार मारूं मुखेल याज्ञिकांनी जबाब दिलो सोम राजा बगोर आमकां दुसरो राजा ना तेन्ना ताका खुर्सार मारूंक पिलातान जेजूक तांचे आदीं केलो काकुत्सार जेजू कोरोना व्हायरस हे पिळे उदेशी कश्टवतल्या मनशाकुलाक तुज्या आश्र्याकाल राख आनी सांबाळ आनी बोरवाशान फुडें वचूंक सोमेस्तांक तुजे कुरपेन बोर काकलूत आमची कोर सोम्या काकूत आमची कोर दुसरें स्थान जेजूच्या खांदार खुरीस घालतात पोरनिपाट आनी नमस्कार तुका करता हांव सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगलो संवसार तेन्ना तांणी जेजूक आपल्या ताब्यान घेतलो आनी तो आपलो खुरीस घेवन कट्ट्याच्या मुणलोल्या जाग्यार वचून भायर सरलो ह्या जाग्याचें नांव आरामायक भाशेन गोलगोथा सोसनिकायेच्या जेजू जी भावां भयणां आप खुशेन मनशाकुलाचे सेवेक आयतीं आसात आनी त्यागांतल्यान दुसऱ्यांचे सेवेक पावतात तांकां कुडी आत्म्याची भलायकी फावो कर
आनी गोटायेन तांकां बोर. काकलूत आमची कोर सोम्या. काकूत आमची कोर. तुझी पवित्रता सूर्यावरी फक्त तुली हांवें तुका अपमान केलो देवा. ओगोस म्हाका तिसरें स्थान जेजू पयले पावटी धोरणीर पडटा. पोरनीपाटन नमस्कार तुका करता हांव सोम्या जेजू क्रिस्ता. क्रिस्ताचें बोल म्हजें सोबें वचचे खातीर भोव व्हडे कुशेन म्हज्या अशोकतायेची व्हडवीक करतलो. म्हणटच हांव अशोक्त म्हूण म्हाका बेमान केलो म्हूण, वेगवेगळ्या गोरजांक सांपडलो म्हूण, धुमालो बोगलो वो तरेतरेच्या अडचणींनी चेपलो म्हूण परवाच ना. क्रिस्ता पासत हे सगळे गतीन हांव मुरगडटां, कित्याक जितलो हांव अशोक्त तितलो हांव क्रिस्ताचे शक्तीन शक्तिवंत. दयाल जेजू, कोरोना व्हायरस हे पिडेक लागून जायत्याची काळजां मनाची शांती बिगडल्या. तांकां तुजे शांतीन बोर आनी तुज्या संबंदान रावन खरी कुशालकाय अनुभवूंक तांकां तुजो आदार दी. काकलूत आमची कोर सोम्या. काकूत आमची कोर. चवथें स्थान जेजू आपल्या आवयक मेळटा. पोरनीपाटन नमस्कार तुका करता हांव सोम्या जेजू क्रिस्ता. तो अशें उलयता तुंयच आसतना जमलेल्या लोकांतले कोण एकले बायलेन व्हडल्या ताल्यान ताका म्हणलें, तुका सांबाळलो तो कुसवो आनी तुका दूद दिल्लें तें हड्डें भागी. पूण ताणें म्हणलें, हें खरें, तरी पूण देवाचें उतर आयकतात आनी सांबाळटात ती अदीक भागी. मोगाला जेजू, फुडाराचे चिंतून जायत्याच्या मनान दुबाव रिगून भिरांत वाडला, तांचो बरवचो तूं वाडय आनी तुज्या सुबाम देण्यान तांकां बोर. काकलूत आमची कोर सोम्या. काकूत आमची कोर. तुझी तोराय बोलबा पोरोस उचली तोरी हांवें तुका अपमान केलो देवा. ओगोस म्हाका पांचवें स्थान जेजूक खुरीस व्हरूंक आदार मेळटा. पोरनीपाटन नमस्कार तुका करता हांव सोम्या जेजू क्रिस्ता. ताका घेवन वेता आसतना कोण एकलो सिरेनकार सिमांव ग्रामांतलो येतालो. तांणी ताका धरलो आनी जेजू फाटल्यान खुरीस घेवन वचूंक ताच्या खांदार तो दिलो. सोम्या जेजू, सोबार मनशाची नोकरी वचून जायते कोश्ट सोंसचे पडटात. तांकां बेगीनूच नोकरी फावो जावंक आनी तांच्या कुटुंबाचें उदारपोसण करूंक तांकां फावो तो आदार मेळूं. काकलूत आमची कोर सोम्या. काकूत आमची कोर. सोवें स्थान वेरोनिका जेजूचें मुखामोळ पुसता. पोरनीपाटन नमस्कार तुका करता हांव सोम्या जेजू क्रिस्ता. ताका सोबिताय ना, सुरपाय ना, आमचे दोले ओडून व्हरपाक ताका कसलीच सुंदराय ना. कोण ताची पर्वा करिना, मनशांनी ताका परो घाला. दुखीचो मनीस तो कोश्ट दोग भोगलोलो.
सांजेर आमी नदर पर्यान घालिना तसलोच एकलो. मनशां ताची बेपरवा करतात, आमीच ताका लेखूंक ना. दुलोबा जेजू, सातवें स्थान. जेजू दुसरे पावटी धोरणीर पडटा. पोरनीपाटन नमस्कार तुका करता हांव सोमया जेजू क्रिस्ता. तुझ्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलो सगळो संवसार. खरेंच म्हणल्यार आमच्या अपराधांक लागून ताका आसपास विडला. आमच्या गुन्यांवांक लागून ताका वळवय लायलो. ताचेर शिक्षा पडल्या तिचे वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी आनी ताच्या घायांक लागून आमचे घाय पेकले. सोम्या जेजू, कोरोना व्हायरस हे पिडेक इलाज मेलूंक जे वॅक्सीन काडला तें सगल्याक बऱ्याक पडूंक आनी बेगीनूच ह्या दुयेंसाक पेकोणी मेलूंक हेर दुसरे उपाय निर्माण जावं. काकलूत आमची कोर सोम्या. काकूत आमची कोर. आठवें स्थान. जेरुजाल्याच्या वस्तुऱ्यांक जेजू बुजवण दिता. पोरनीपाटन नमस्कार तुका करता हांव सोमया जेजू क्रिस्ता. तुझ्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलो सगळो संवसार. ताचे फाटल्यान लोकांची आनी तशेंच ताचे पासत रडून उंच ताळ्यान विलाप करतल्या बायलांची व्हडली उलपून चलताली. तेन्ना तांचे वाटेन वळोन जेजून म्हणलें, जेरुजाल्याचे दुवानो, म्हजे खातीर रडू नाकात, पूण तुमचे खातीर आनी तुमच्या भुरग्या बाळा खातीर रडात. क्रिस्ता जेजू, दुकान बुडलोल्यांक, कोश्टांक, सांपडलोल्यांक, निराशीपणान जियेतोल्यांक आनी एकसुऱ्यांक तुजोच सांगात फावो कर. काकूत आमची कोर सोम्या. काकूत आमची कोर. तुझी ओनो सर्वाय तावना सोलो sakun turi hawe tuka okman kero deva okus maka saiba. नवें स्थान. जेजू तिसरे पावटी धोरणीर शेवटता. पोरनीपाटन नमस्कार तुका करता हांव सोमया जेजू क्रिस्ता. तुझ्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलो सगळो संवसार. म्हज्या नांवा पासत सगलो लोक तुमचो द्वेस करतलो, पूण शेवटाक पर्यान ती रावीत तीच तारण जोडटली. काकुत्सा जेजू, जी भावा भयणां पोद्देसान वावुरतात तांकां कुडी ओतम्याची भलायकी तांच्या वावरांत आनी पिडेंतली राखण मेळूंक. काकूत आमची कोर सोम्या. काकूत आमची कोर. दावें स्थान. जेजूक विंगडो करतात. पोरनीपाटन नमस्कार तुका करता हांव सोमया जेजू क्रिस्ता. तुझ्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलो सगळो संवसार. जेजू खुर्सार मातोच सैनिकांनी ताची वस्त्रां घेतलीं आनी ताचे 4 वांटे केले. 2 सैनिकांक एक वांटो. तशेंच ताचे आंगळे घेतले. आंगळ्याक शिवण नासली. ते वयर ते सकयल एकसारके विणलोले. ह्या पासत तांणी एकामेकाक म्हणलें, आमी ते पिंचे न्हय, पूण सोरती घालून ते कोणाक पडटा तें पळोवया. हे परी पवित्र पुस्तकांतलीं हीं उतरां घडून आयलीं. तांणी म्हजी वस्त्रां आपणा मोडे वांटलीं आनी म्हज्या आंगळ्याचेर सोरती घाल्ल्यो. अशी सैनिकांनी केलें.
मोगाला जेजू, आमी सोमेस्तांनी गरजेवंताच्या आदाराक धावूंक आनी सोमेस्त मनशा कवळाचे कोश्ट लोव करूंक आदाराची जावंक आमकां तुजे कृपेन बोर. काकूत आमची कोसोम्या, काकूत आमची कोर. तुजो प्रेमीक मोग सासनान जोडलो उजो तोरी हांवें तुका ओकमान केलो देवा. इकरावें स्थान जेजूक खुर्सार खिळायतात. पोरनीपाट आनी नमस्कार तुका करता हांव सोम्या जेजू क्रिस्ता. हे तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. ताका खुर्सार मारलो तेन्ना सुमार दोनपाराचो वेळ जाल्लो. ताचो गुन्यांव असो बरोवन घालो, जुदेवांचो राजा, आनी ताचे बराबर दोगा पुंडांक खुर्सार मारले, एकाक ताच्या उजव्यान आनी दुसऱ्याक दाव्यान. दयाल जेजू, कोरोना व्हायरस ही पिडा बेगीनूच नाटक जावंक आनी मनशाची संवसारी यात्रा सुरक्षीतपणीन जावंक जण एकल्याक तुजे कृपेन बोर. काकूत आमची कोसोम्या, काकूत आमची कोर. 12वें स्थान जेजू खुर्सार मोरता. पोरनीपाट आनी नमस्कार तुका करता हांव सोम्या जेजू क्रिस्ता. हे तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. ह्या उपरांत सगळे संपाडले म्हूण जाणो जावन पवित्र पुस्तक संपूर्णायेन पाळोन येवचे खातीर जेजून म्हणलें, म्हाका तान लागल्या. शिरकायेन बोल्लोले दोंडूल थंय आसले. तांणी शिरकायेन बुडयलें एक आलंबेन बोडयेक लावून ताच्या तोंडाशी पावयलें. शिरको चाकलो तेन्ना जेजून म्हणलें, संपाडलें, आनी तकली बागोवन ताणें प्राण सोडलो. सोम्या जेजू, जायतीं भावां भयणां मरून गेल्यांत तांकां तांच्या पातकांचे बोगसणे आनी सोर्गी राजाचो मुकूट फावो जावं. काकूत आमची कोसोम्या, काकूत आमची कोर. तुझी पवित्रताय म्हाका फावो केली. तोरी हांवें तुका ओकमान केलो देवा. म्हाका सायबा. 13वें स्थान जेजू खुर्सा वयलो देंवयतात आनी ताचे मायेच्या गोपान घालतात. पोरनीपाट आनी नमस्कार तुका करता हांव सोम्या जेजू क्रिस्ता. हे तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. जेजूच्या खुर्सा सोरची ताची आवय, ताचे आवयची भयण, केवल्यासाची पोतीन मारिया आनी मागदालाची मारिया ह्यो उब्यो आसल्यो. आपले आवयक आनी तिचे कुशीक उबो आसलेल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजून आवयक म्हणलें, ओस्तोरे, हो तुजो पूत. उपरांत शिसाक म्हणलें, ही तुजी आवय. आनी त्या वेळार तावन शिसान तिका आपणाची म्हूण घेतली. क्रिस्ता जेजू, तुजेरूच पातयेवन आमच्या जिवीत फुडें व्हरूंक आनी तुका मानता तसलें बरें क्रिस्ती जिवीत जियोंक आमकां आशिर्वादान बोर. काकूत आमची कोसोम्या, काकूत आमची कोर. चौदावें स्थान जेजूक फोंडान निकी पितात. पोरनीपाट आनी नमस्कार तुका करता हांव सोम्या जेजू क्रिस्ता. हे तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. हाचे उपरांत आरिमातियाचो जुजे, जेजूचो शीस,
हाणें जेजूची कूड काडून व्हरूंक पिलाता कोडे मागलें. पिलातान रोज्या दिली. ताणें येवन जेजूची कूड काडून व्हेली आनी निकोदेमा सुमार 100 लात गोंड्रोसाची आनी मुसांबराची मिसोळणी घेवन आयलो. तांणी जेजूची कूड घेतली आनी जुदेवाच्या निकिपिण्याच्या रिती प्रमाणें पोरमोळ लावन ती ओलुमी गुटलायली. ताका कुडसार मारलेलो ते सुवातेर एक बाग आसली आनी ते बागेंत अजून कोणाक घालूंक नासलो तसली एक नवी समाधी आसली. तो जुदेवांचो तयारेचो दीस आसलो म्हणून आनी ती समाधी लागींच आसली देखून तांणी जेजूक थंय घालो. सोम्या जेजू मनशा कुळान आपले पातक आनी वायट जिवीत वळखून आपल्या जिवितान नवसोलणी हाडूंक आनी पवित्रपणान भरलोले जिवीत जियोंक सोमेस्तांक तुजी कृपा फावो कर. काकूत आमची कोर सोम्या. काकूत आमची कोर. तुझ्या सासणीक मोगान म्हाका तुवें गोंयताय. तोरी हांवें तुका ओकमान केलो देवा. म्हाका सायबा. सूर पदवेदार देव आमची काकूत करूं. आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुजे पोरजेचे अपराध बोगोस आमचे असोक्तायेक लागून पातकांच्या बांदपासांनी आमी सांपडल्या. तांतली आमकां कोनवाडायेन सुटय. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणाक. आमेन. जेरेमायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचो. सगळ्याच वाटांनी आकांत. जायते जाण अशें म्हणून म्हज्यो मस्कऱ्यो करतात ते हांव आयकतां. ताका लावून दिया. म्हजे इश्ट कशे चलतले ते म्हजे घोट्टन पळोवंक रावून लागले. घडयेक तो फासान पडून फटवतलो. आमी ताका जिखतल्यांव आनी ताचो सूद घेतल्यांव. पूण एका बोलवंत विरा सारको सर्वेस्पोर म्हज्या सांगाता आसा. म्हज्या दुस्मानांचेर हांव जोईत व्हरतलों आनी ते सकला पडटले. आपूण हरवल्या म्हूण ते लोजेन भरतले. केदी लॉज सदां तोपपाची विसरून नजो तसली. पूण तूं दलबारांच्या सर्वेस्परा सगळ्यांक नितीन तपासून काडटाय. अंतस्करणाच्यो आनी काळजाचो तूं थाव घेताय. तर तांचो तूं सूद घेतलोय तो म्हाका पळोवन दी. कित्याक हांवें म्हजें जिवीत तुज्या हातांत सोडलां. सर्वेस्पराक गायोना करात. सर्वेस्पराची वाखाणी करात. ताणें नोश्ट्या मनशांचो हातांतलो गरिबाचो जीव निवारला. देवाचें उतोरें. देवाचें उदोरकार. आमचो जबाब. आकांताच्या वेळार हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो. ताणें म्हाजो तालो आयकलो. परतून म्हणुया. आकांताच्या वेळार हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो. ताणें म्हाजो तालो आयकलो. सर्वेस्परा हांव तुजो मोग कोत्तां. तूं म्हजें बोल. सर्वेस्पोर म्हजें खडप. म्हजें कोश. म्हजो सोडवणदार म्हणल्यार म्हजो देवूच. जबाब. आकांताच्या वेळार हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो. ताणें म्हाजो तालो आयकलो. तो म्हजो दाल. म्हजो बलिश्ट आदारी. म्हजो किल्लो. म्हजो आसरो. ताका सगळो मान फावो. सर्वेस्पराक
उलो मारिना फुडें म्हज्या दुस्मानांच्या हातांतलो तो म्हाका निवारता. जबाब: आकांताच्या वेळार हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो, ताणें म्हजो तालो आयकलो. मरणाची लारां भोंवतीन म्हजेर उप्रासली. नाटक करपाचो लोट म्हज्या आंगार आयलो. नरकाच्या सांकलींनी म्हाका बांदलो, मरणाच्या बांदपासांनी म्हाका दवरलो. जबाब: आकांताच्या वेळार हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो, ताणें म्हाजो तालो आयकलो. आकांताच्या वेळार हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो. आदार दी म्हज्या देवाक प्रार्थना केली. आपल्या मंदिरांतसून ताणें म्हाजो तालो आयकलो. म्हजी बोब ताच्या कानांत पडली. जबाब: आकांताच्या वेळार हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो, ताणें म्हाजो तालो आयकलो. उद्गार. तुजें उतर सोम्या आत्मो आनी जिवीत. सासणाच्या जिविताचो निरोप तुजें सवें आसा. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवांवां पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वयला तुका सोम्या. जेजूक फातरावंक जुदेवांनी नव्यान फातर उखल्ले. जेजून तांकां सांगलें, बापाचे पदवेन जायत्यो बऱ्यो करण्यो हांवें तुमच्या दोळ्या मुखार करून दाखयल्यात. तांतले खंयचे करणे पासत तुमी म्हाका फातरावंक सोदतात? जुदेवांनी ताका जबाब दिलो, बरे करणेक लागून आमी तुका फातरावंक सोदिनाय, पूण तुजे देव निंदे पासत, कित्याक तूं मनीस जावन आपूण देव म्हूण सांगताय. जेजून तांकां जाप दिली, तुमी देव म्हूण हांव सांगतां अशें तुमच्या शास्त्रांत बरयलेलें आसा की ना? पवित्र पुस्तकांतलें उतर मोडू नजो. म्हणटूच जांकां देवाचें उतर पावलां तांकां तुमचें शास्त्र देव म्हणटा. आनी बापान म्हाका संस्कारला आनी संवसारान धाडला आसतना तरी हांव देवाचो पूत म्हूण हांवें सांगलां देखून तुमच्यान म्हाका तूं देव निंदा करताय कशें म्हणूं येता? हांव म्हज्या बापाच्यो करण्यो करिना जाल्यार तुमी म्हजेर विस्वास दवरूं नाकात, पूण हांव त्यो करतां जाल्यार जरी तर तुमी म्हजेर विस्वास थेविनात त्या करण्याचेर तरी विस्वास दवरात. आनी अशें बाप म्हजे सवें आसा आनी हांव बापा सवें आसा म्हूण मानून घेयात. आनी हें तुमच्या मनान ओदीक ओदीक रिगूं दी. त्या वेळार ताका नव्यान धरूंक सोदताले, पूण तो तांच्या हातांतलो सुटून गेलो. जुवांव पयलीं जॉर्दाना पलतडी स्नान दितालो थंय जेजू परत वचून रावलो. जायत्या जाणांनी ताचेशी येवन म्हळें, जुवांवान कसलीच खुणां करूंक ना, पूण ह्या मनशा विशीं ताणें सांगलां तितलेंय खरें जालें. आनी जायत्यांनी ताचेर विस्वास ठेवलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रिच्या भाव भयणीनो, मादर तेरेसा म्हणटाली, सगळे तरेची जी पिडा आसा तातूंत एकसूरपण ही व्हडांतली व्हड पिडा. लोनलीनेस इज द ग्रेटेस्ट सिकनेस दॅट वन कॅन हॅव. भोव करून असलें एकसूरपण जेन्ना तुजी बराबर आसलेली मनशां वो तुजी मोगाची मनशां वो तूं तुजी म्हूण समजता तसलीं मनशां तुका पाट करून वयतात, तुजेर आड उलोवंक लागतात, तुजेर आड मांडण्यो काडूंक लागतात. असलें एकसूरपण सगळ्या दुयेंसां परस चड मारेकार. जेरेमेस प्रवाद्याक असलें घडलें हें आमी पळयता. खुद जेजूक असलें घडलें तेंय आमी पळयता. जेजू देवाचो पूत आनी देवाचो पूत म्हूण
जेजून हे लोकांक सांगचे पयलीं खुद देवान परगट केला. जेन्ना जेजू जल्मलो तेन्ना ही खबर परगट जाली. देवाचो पूत मनीस जावन आयला. राखणे बोडवे आयले, मागीर ते विद्वान आयले. जो लोक थंयसर आसलेलो जेजूच्या जल्माच्या वेळार तांणी तें पळयलें, तांणी आयकलें की हो खरोच देवाचो पूत. जेजू जेन्ना जॉर्दान नदीन पवित्र स्नान घेवंक जुवांवाशी गेल्लो तेन्ना स्वर्ग उगडलो आनी खुद देवाचो ताळो आयकूंक आयलो, हो म्हजो खेरीत आपुरबायेचो पूत, ताचें तुमी आयकात. ताचेर आसा सगळें म्हजें दादूसपण. देवान खुद ही गवाय दिली. त्या उपरांत जेजू आपणाचें काम करता आसतना ताच्या उतरांनी, ताच्या कोरण्यांनी सगळ्या लोकांक पळयलें की असलें आनी कोणाच्यानूच करूंक जायना. हें फकत जेजूच्यान करूंक जाता आनी ताणेंच केलां. आनी जीं उतरां तो उलयता तसलीं उतरां आनी कोणूच उलयना. हेंय अजाप जावन जायते फावटी लोकांक म्हणलां. ही पदवी हाका खंय तावन आयली, ही जाणवाय हाका खंय तावन आयली, तो उलयता ते भाशेन आनी कोणूच उलयना. हें सगळें लोकांक पळयल्लें आसतना आयच्या शुभ वर्तमानान जशें आमी आयकलां, थोडे मनीस भायर सरले. घोडे जे मुखेल याज्ञीक आसात तांणी तांकां फुसलायल्ले. वो घोडे जे फारिजेव आसात तांणी तांकां मुखार धुकळलेले. पूण तेच ते मनीस जे जेजू बराबर आसलेले, जाणी जेजूचीं ओचोरयां पळयल्लीं, जाणी जेजूचीं उतरां आयकल्लीं, तेच जेजूचेर मारूंक फातर काडटात. आनी फातर कित्याक? कित्याक तूं देव निंदा करता. तूं म्हणटा हांव देवाचो पूत. भाव भयणीनो, पयल्या वाचपाचेर आमी आतां नदर मारीत जाल्यार जेरेमियस प्रवाद्याच्या जिवितांतूय तशें घडलें. जेन्ना देवान जेरेमियस प्रवाद्याक आपयल्लो एक प्रवादी जावंक, तेन्ना जेरेमियस प्रवाद्यान पयलें म्हणलें, हांव एक भुरगो, म्हाका उलोवंक कळना, तूं म्हाका खंय धाडटाय. तेन्ना देवान ताका म्हणलेलें, हांव एक भुरगो अशें म्हणनाका, कित्याक तुजे वरवीं जीं उतरां उलयतलीं ती तुजीं न्हू, पूण म्हजीं उतरां हांव तुज्या तोंडान घालतलो आनी तूं तीं उतरां उलयतलो. आनी संवसारांतल्या खंयच्याच शक्तीच्यान त्या उतरांचेर आड वचूंक जावचें ना. आनी जेरेमियस प्रवाद्यान ल्हान एक तरणाटो आसतना तावन सुरू केल्लें तें जाणटो जाव पासून हें देवाचें उतर सगल्यांक दिलें. जें कितें वायट आसा ताचेर निशेध मारलो भियेनासतना. जे कोण वायट करताले तांकां शिडकायले आनी तांचेय मदले थोडे ताचे इश्ट जे ताचे बराबर भोंवताले. आनी आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकता, सगल्या वाटांनी आखान जेरेमियस प्रवाद्याचेर असले दीस आयले म्हणपाक, सगल्या वाटांनी आखान. इतलीं वर्सां जेरेमियस प्रवाद्याक देवान राखला, सांबाळला, कांयच वायट जावंक दिवंक ना. ताच्या तोंडांतल्यान आपूण उतरां उलयला. आनी तरी आसतना जेरेमियस प्रवाद्याक म्हणून पडलें, सगल्या वाटांनी आखान. कित्याक? कित्याक हे तेच म्हजे इश्ट आसले, ते म्हजे बराबर भोंवताले, ते आतां म्हजें घट्टान करूंक सोदतात. आतां म्हाका नाटक करूंक सोदतात, म्हाका फासाक सांपडावंक सोदतात. म्हज्या तोंडार म्हणटात, चल या ताका धरुया, सांपडावया. पूण ह्या सगळ्यान जेरेमियस तेच बराबर जेजू एक वस्त आमकां दिसती पडटा, बापाक एकवटून आसात. विस्वास देवाचेर आसा. आनी ह्या पासत जेजून म्हणलेलें, बापान जें म्हाका कितें करूंक दिलां तेंच हांवें केलां. तुमी म्हज्या उतरांचेर जरी तर भावार धरिनात, देवाचे पदवेन जें कितें हांवें केलां त्या कोरण्याचेर तरी सोत मानात. जेरेमियस प्रवादी देवाक म्हणटा की हें सगळें जें आतां जाता आनी हांव एकसुरो जाला तेन्ना एक वीर कसो तूं म्हजे मुखार उबो आसाय आनी तुजेर हांव विस्वास दवरतां आनी तूं तांकां खाला उडयतलोय. म्हजे दुस्मान म्हजे मुखार पडटले, तांकां लॉस जातली. हो विस्वास जेरेमियस प्रवाद्याचो. भाव भयणीनो, जाणटो जाव पासून आनी जाणटो जावन मरो पासून जेरेमियसाक हात लावंक कोणाच्यान जावंक ना. मांडण्यो जायत्यो काडल्यो, लिपून लिपून जाय तें केलें, पूण ताका वायट करूंक कोणाच्यानूच जावंक ना. कित्याक? देवाचो हात ताचेर आसा. भाव भयणीनो, असलो विस्वास आमकां जण एकल्याक आसा काय? हो प्रश्न. की आमचे भोंवतणी जेन्ना आतां काळोख जाल्लो आसा, सगल्या वाट्यांनी काळोख,
हे आमी बीन म्हणपाक जाता सगळ्या वाटांनी आकांत एके वाटेन दुयेंस दुसरे वाटेन दादागिरी तिसरे वाटेन ज्यांच्या हातान पदवी आसा ते आमकां सतायतात वेगवेगळे तरेन धमक्यो दितात हें सगळें जेन्ना जाता आमचे भोंवतणी तेन्ना आमच्यान म्हणूंक जाता काय म्हजो बळवंत विरा सारको देव म्हजे बराबर आसा म्हाका हात लावंक कोणाच्यान जावचें ना म्हजे दुस्मान हारोवतले हें आमच्यान म्हणूंक जाता काय ते मागीर कोणूय जावं जे आमचे दुस्मान म्हणलेले आसात ते आमकां सतायतात ते घडये आमचे शेजारी घडये आमचीच घरचीं घडये आमचीच बराबर आसलेले वो जांचे बराबर आमी काम करता ते वो जांचे बराबर आमची पार्टनरशीप आसा ते कोणूय जावं ह्या सगळ्यान देव म्हाका राखता आनी सांबाळटा हो विस्वास जरी तर आमकां ना जाल्यार जिवीत अवघड पूण जरी तर आमकां हो विस्वास आसा जाल्यार कोणाच्यान आमकां कांयच करूंक जायना जैत आमचें जातलें हो विस्वास धरून ही पवित्र मिसाची भेट आमी भेटोवया हो उंडो आनी सोरो जो आमी ह्या आल्ताराचेर भेटयता तो आमकां जेजूचें मांस आनी रगत जावन मेळटा तेन्ना आमच्या भितर आसलेली भिरांत आमचे भितर आसलेले दुबाव आमचे भितर जें कितें सांडलेलें आसा तें सगळें सुटावें जावं हे भेटेंत आमी कृपा मागुया Tukas Bapa sormoce dita tukaye kane Tukas Bapa sormoce tuce ste korkashele Moce hapge moce paige Swegar kol atakoche Duzo moi gol por gol koru Shubko bohon sogliativu Tukas Bapa sormoce Dita tukaye kanye Tukas Bapa sormoce duce se korkashele म्हज्या बाबा भयणीनूय म्हजें तुमचें बलिदान सूर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुझ्या हातातले बलिदान आपल्या मनाकाने मिळणे आमच्या पवित्र वेच्या देवा सर्वेस्पोर मानून घेऊ काकलुत्सारा देवा तुजे वेदी भोंवतणी आमकां एकठांय करून हो योद्न तुका फावो ते परी भेटूंक आमकां कृपा दी तातूंत सदां वांटो घेवन सासणाची सोडवण आमी जोडीशी कर हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमचीं काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परात आयवाता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया हय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सुर पदवीदार आनी सासणांच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या पुताच्या कोश्टा मरणा वरवीं सगळ्या संवसाराक जिवीत मेळ्ळें आनी आमचीं काळजां करूंक पावलीं तुजे मोहिमेची वाखाणणी आपल्या कुर्साच्या उतरां वरत्या बळान जेजून संवसाराची नीत केली आनी आपली पदवी फांकयली देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या गौरवान उत्सर्गी तुका सय सय सर्वेस्पोराची नांवे ताका सय उत्सर्गी तुका सय सय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलीच खुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात
ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गुटकोर गोठुया. तुझ्या कुसानी पुनोल जीवनपणा वरवी तोवर आमकां सोडवी सोया. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोड. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्ल्यान त्या सगल्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जाल्लोल्या सगल्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुतां, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमकां एक सुरी सोडून जेजू वचूंक ना. आमकां पवित्र आत्मो दिला आनी आमी सदांच ताका चिटकून आसूंक आमकां मागणें करूंक शिकयला. जेजून शिकयल्ल्या मागण्यांतल्यान बराबर सगलीं बापाक उलो मारया. आमचे बापा तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां काडलें पडूं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशेन उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप खातेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप खातेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप खातेले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी शिवंक प्रयत्न ती आमचे झट्टी आनी खास थाडी ना जावं पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकेन वखद. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती.
शेळीच्या जेवणाक आपयल्यात ते आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे खातीर हरचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुम्यां खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव स्वत मानता. हांव स्वत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्याक घेवन आशेता. हे घोडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तोरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आक्कोच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावन म्हाका दिवं नाका. आमेन. जेजू म्हज्या किरकोळ मोजोत्मो मनशाक जाल्यार ताची वेटूच येतली. तोरी तुजें काळीज मोवाळटोलें म्हाका तसो सोडून वचूं नाका. तोरी तुजें काळीज मोवाळटोलें म्हाका तसोच सोडून वचूं नाका. तान भूक लागल्या म्हज्या आत्म्याक जेजू, म्हजें कांटूस स्वर्गा वेल्या उड्या. हे जेजू ये तुका शिवून रावता. तुजे शिवाय कसलोच म्हाका जीव ना. हे जेजू ये तुका शिवून रावता. तुजे शिवाय कसलोच म्हाका जीव ना. गरीबाचें तुवें बिराड घेतलें दुर्बळांगेर जेजू भितर सरलो. तुजे सुगूण तुजी उमेद क्रेस्काय घेन ये जेजू गरीब काळजान म्हज्या. तुजे सुगूण तुजे उमेद क्रेस्काय ये जेजू गरीब काळजान म्हज्या. तुजो हात लावन एकेच गोटेक जेजू पोटफोडटोल्या कुटी जालोय निर्मूळ. पातकाचे कोण म्हाका फुटला सायबा. म्हाका हात लाय निर्मळ करून दवर. पातकाचे कोण म्हाका फुटला सायबा. म्हाका हात लाय निर्मळ करून दवर. संवसाराचो एकूच सूर्या जेजू कुट्याक तुवें दोळे उक्ते केले. दोळे म्हजे उगड मारूंक दाखय. तुज तो रस्तो सासणाची विधाचो. दोळे म्हजे उगड मारूंक दाखय. तुज तो रस्तो सासणेची विधाचो.
पातकाक मरून आमी प्रमाणीकपणान जिवचे खातीर खुर्सार जेजून आपले कुडीचेर आमचीं पातकां घेतलीं. ताच्या गायां वरवीं आमी बरीं जाल्या. प्रार्थुया. मोगाच्या बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या योजनांत आमी वांटो घेतला देखून तुजो आलाशिरो आमकां निरंतरी फावो कर आनी ताचे वरवीं सगळ्या वायटांतली आमकां निवार. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सोत्रायदरची फाल्यां आमचे फिरगोजेन सांतूस पासूस सांजेर 5 वाजता सांतूस पासूसाची समोरमणी जातली. फाल्यां इंग्लेज मीस आसचें ना. सकाळीं 2 मिसां जातलीं. पयले मीस 7 वाजता, दुसरे मीस 8 वाजता इलारियो आग्नेलो पेरेरा हाच्या पयल्या वर्साचो उगडास करून. सर्वेस्पोर तुमचे सभे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सूर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचें उदक. खुर्सार रोगोत मारू जेजू आपले कुडी पातक नाटा केले. पातक नाटा केले. जेजू आमची शांती. जेजू आमची शांती. जेजू आमची शांती. जेजू आमची शांती. जेजू आमची शांती.